सोम्या बाचाव जातली ती थोडींच मो म्हणलें सवाल अंत्यकाळा वा येवंकच्या शेवटींच्या काळा संबंधी आसा. जुदेव संप्रदाया प्रमाणे जुदेव अब्राहमाची संतत देखून ती बाचावेग पात्र म्हणलें चिंतपासलें. जेजू असली खात्री ती दोंग पळयता. केवल अब्राहमाची संतत म्हणलें बाचावे कारण जाता म्हणून ससराई दाखोवची नासाची आनी बाचावेग पयशिली गजाल म्हणून जेजू कळयता. हे दिशेन जेजून वापरलेली सर दारवट्याची आनी दाराची. चारय कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजान जेवणाक बसतलो म्हणल्या उतरांनी बाचावेचें देणे जोडूंक सुवार्तेचो संदेश स्वीकार केल्ल्या सबारांक फावो जातलें म्हूण जेजू समजयता. आतां जेजूचो संदेश स्वीकार करिनासतना म्हणजे अशीर दारवट्यांतल्यान भितर रिगण आसतना शेकीन दाराची खीळ घाल्या उपरांत रिगोवंक प्रयत्न केल्यार गळाई जातली आनी हो अवकाशच हात चुकोवन वचून चुरचुरोजे पडत म्हणून जेजू जागयता. आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातली आनी जे कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातली म्हणल्या उतरांनी आमी अब्राहमाची संतत म्हणून व्हडपण भोगच्यांत आपूण पयलीं म्हूण चिंतल्लीं निमाणी जातली आनी सुवार्ता कलतेपणी स्वीकार करून अशीरदारांतल्यान भितर सरूंक प्रयत्न केल्ली देवाच्या राजांत वर्ती जातली म्हणलो उलो स्पश्ट जाता. खेळ घालच्या आदीं कार्याक देवची गरज जेजू तांकां सांगता आनी आमकांय.